विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीच्या समस्त दर्शकांक हांव CA गोकुल पै मिगेला नमन अर्पण करता. विश्व कोंकणी केंद्राच्या CA साधक म्हळ्ळेल्या ह्या कार्यक्रमाक चार्टर्ड अकाउंटन्सी म्हळ्ळें तसले कष्टकर परीक्षे साधन करून उत्तीर्ण केलेले तसल्या साधकाला विषय प्रस्तुत करतसलो कार्यक्रम. तसले एक साधन करून CA साधक म्हणून येतील तसल्या CA अमरनाथ कुडवा N हांणी आमगेलो टासाची तांकां आमगेलें स्वागत अर्पण करता. हांगेले एक किरुपरिचय दिवचे म्हणजे जाल्यार हांगेलें नांव CA अमरनाथ कुडवा N. हांगेलें अन्नाल नांव नरेंद्रनाथ कुडवा. हांणी पाणेमंगळारांतू NKG कुडवा एंड PV शनै जनरल मर्चंट्स म्हळ्ळें एक वार करता आसाची. हांगेलें अम्माल नांव शांतलक्ष्मी N कुडवा. हांणी एक होम मेकर जावन आसाची. हांगेलें अण्णाल नांव अनिरुद्ध कुडवा. हांगेलें अमरनाथ कुडवा स्कूलिंग SLNP विद्यालय पाणेमंगळूर. तशीच पदवी पूर्व कॉलेज विवेकानंद PU कॉलेज पुತ್ತूरांतू. हांगेलें CA आर्टिकलशिप तरबेती आनी M जगन्नाथ कामत एंड को मंगळूर कोड्यालांतू केलेले आसा. सो अमरनाथ, आजी तुम्ही एक चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाची. तुम्ही एग्जाम कंप्लीट केलेला आसा. तुमगेल्या तशी तुमगेल्या कुटुंबाक एक संतोषा विशयी संभ्रमा विशयी प्रथम जावन हांव तुमकां अभिनंदन करता. कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू गोकुल. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुमकां त्या मुमेंट तुमकां तें क्लियर जाल्लें ऑर तुमकां रिजल्ट पळयतना PAS म्हण पास म्हूण पळयलें तेन्ना तुमगेल्या तशी तुमगेल्या फॅमिलीचें रिॲक्शन आनी तुमकां कशें त्या मुमेंटा फील जालें म्हूण तुमी सांगता. ॲक्च्युअली आमगेल्या रूमांतू लॅपटॉप ऑन करून त्या सर्वर डावन आशिल्लें आमगेल्या ICA वेबसायटाचेर नंबर घालता आशिल्लो 66957 एक्चुअली नंबर ते 580-581 जाल्लें. एक पण एंटर करतना नो रिजल्ट फावंड म्हणून येयलें. हांगा फुल्ल हार्ट ते सांगूं जायना तुमकां एक्चुअली. मागीर ऑल टिकेट नंबर म्हगेले ड्रवर आशिल्ले ते काडले. सम नंबर वाजिल्ले आनी अपॉज टायप केलें. मागीर SRO नंबर कन्फ्यूज जाता आशिल्ले. त्या म्हगेले रजिस्टर्ड इन्स्टिट्यूटाचें आसता पळय त्या काडलें आनी पळोवन टायप केलें. मागीर एंटर केलें. म्हाका एक्चुअली स्पेक्स दूर लागींच दिसना सो घाल नाशिल्लें. एंटर करतना पास की फेल म्हणून दिसना एक्चुअली. ते अपस अशी झूम करतास मोबायलार ते लागीं येतना पास म्हणून दिसतास. खुशी येयलें एक पण स्कोर पळयलें. स्कोर लायक आशिल्लें म्हूण अन्न सकल म्हगेलें हांव एक्चुअली माळ्यार आशिल्लें म्हगेलें सकल वचून अन्न सांगलें अन्न खुशी येयलें. एक 180-190 कॉल म्हाका त्याचे दीस. मागीर त्या दीस म्हाका एक्चुअली गौतम सराक कॉल केलो हांव त्या तेन्नाची. मागीर गौतम सरान विश केल्लें. मागीर जगन्नाथ सराक कॉल केलो. जगन्नाथ सरान विश केलें. लायक मुवमेंट तो म्हाका. मागीर म्हगेल्या स्कुला टिचर्सा पुरो कॉल करून तांगेले विश येयलो म्हाका एक्चुअली. सो तुमकां हें रिजल्ट हें अचिवमेंट आयिल्लें आसा तो हें स्टडीसा वेळार या CA फायनलाच्या प्रिपरेशना वेळार तुमगेलें शेड्यूल कशें आशिल्लें ऑर तुमगेलें स्ट्रॅटजी कशी आशिल्ली. ॲक्च्युअली म्हगेल्या आर्टिकलशिपान तूं म्हाका सरान जून तुलान एग्जाम लीव दिल्लें. सो एप्रॉक्सिमेट म्हाका 5 months आशिल्लें एग्जामा प्रिपेर जावंक. सो हांव ग्रूप 1 स्टुडंट स्टार्ट केलेलो फिनान्शियल रिपोर्टींग सब्जेक्टांत. सो क्लासीस ऑलमोस्ट जावन आशिल्ले. मागीर हांव ते इंडेस पुरास त्या पुरा रिवायज करता गेलो दीस. मागीर तेय म्हगेलें एक 30 days वेस्ट येयलो ते एक सब्जेक्टा करता आशिल्लो. हांव सम प्लॅन करून नाशिल्लो. मागीर तुमगेल्या ऑडिटींग सब्जेक्ट हांव स्टार्ट केलो वाजूक. ऑडिटींग सब्जेक्ट स्टार्ट करतना म्हाका ते वाजिल्लो पुरो कळनाशिल्लो टर्मिनॉलॉजीस. सो कसं करचें म्हणून पळयतना तुमकां मेसेज करून हांव निमगिलेलो कसं करेत म्हणून. तुमी नागभूषण सर जाल्यार रेफर करेच म्हणून तांगेले रेफर करून ऑडिट एक सब्जेक्ट म्हाका लायक स्ट्रेंथ मेळ्ळें तांगेले निमित्त. मागीर त्याचे एक तुमगेल्या फर्स्ट ग्रुपान फेल करूं अशें ते एक सब्जेक्ट म्हणत ताजे निमित्त म्हाका एक कॉन्फिडन्स येवन एग्जाम बरयलो. एक ग्रूप बरयतना 205 मार्क्स मेळ्ळे म्हाका. जस्ट क्लियर जालो. मागीर तशी आर्टिकलशीप म्हगेलें एक फेब्रुवारी ते आशिल्लें ते कंप्लीट करून मे अटेम्प्टाक पयरी ग्रूप 2 बरयलो. त्या वेळी क्लियर जालें मागीर ऑलमोस्ट. तशी हांव म्हणची कशी म्हळ्यार सम प्लॅनिंग जावं वाजयतान पुरो 2 ग्रूप बरे आहेत ॲक्च्युअली. सो तुम्ही ग्रूप 1 तू कसं प्लॅनिंग करतले आशिल्लें त्या ग्रूप 2 हांव सम केलें. ओके तुमगेलें वॉजेच टायमार म्हळ्यार तुमी कशें जून जाता तरी
जून तुलान नोव्हेंबर अटेम्प्ट ऑल्सो नोव्हेंबर 22 अटेम्प्ट तशी फेब्रुवारी 23 तुलान मे 23 अटेम्प्ट आताय तुमगेल्या दिसाच्या वाजूच्याची शैली और शेड्यूल कशी आशिल्ली. ॲक्च्युअली मिगेल वाजूचे सेम टायम म्हूण कांय नाशिल्लें. उठता आनी जाता कशी म्हूण ना. म्हाका फ्री मेळल टायमा वाजत आशिल्लो. ॲक्च्युअली 10 to 11 hours वाजत आशिल्लो कशी करून दिवसाक. आनी मिगेले एक टार्गेट आशिल्लो ते हांव करता आशिल्लो डेली इतले समज म्हूण करता आशिल्लो म्हाका एफआरान तूं मागीर लॉन इतले सेक्शन्स वाजूका म्हूण आशिल्ला त्या पुरो करता आशिल्लो. तशें मागीर RTP MTP रिवायज मागीर एग्जाम पेपर्स त्या पुरो सॉल्व करता आशिल्लो बसून. ताजे निमित्त कॉन्फिडन्स गेन जाता. इता म्हणल्यार तुमकां 3 घंटा एग्जाम बरोवच्याक ताजे निमित्त प्रॅक्टीस जावचें. तुम्ही खाली एक पंत बुक वाजून बरोवचें जाल्यार इता जायना तें. सो तुम्ही MTP RTP सजेस्ट जर ICA म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट कसं पुरा तांणी दिलेलो त्या पुरा कंप्लीट केलं त्या पुरो तुम्ही केलं. सो तुम्ही ह्या पुरा करचे वेळार ऑब्वियसली रिविजन म्हणजे जाऊ का हे वन टाइम रिडींग आरी जाय नॉट पॉसिबल. सो तुमगेल प्रकार तुमगेल अंडरस्टँडींग आरी रिविजन म्हणजे कितले वेळा एक स्टुडंटान करका तशी रिविजनाक तुमगेल कसले स्ट्रॅटजी आशिल्ली. मॅक्झिमम रिविजन तुमकां जावचें तुमी 2 ग्रूप ओट्टू बरयल्यार 1 to 2 times जावचें मॅक्झिमम. 3-4 पण जायनात ॲक्च्युअली. इथं म्हणल्यार तुमकां टायम पावनात आनी तुमी 8 सब्जेक्ट वाजूका येता. आनीक कसं म्हणल्यार फायनल्सान तुमकां एक मुमेंटान बैन जाता हें जाता की ना म्हूण मिगेल आत्तान जायना जाल्यार हांव कसं करचें म्हूण त्या एक मुमेंट येता पुरा जाणार लायफांत. सो तुमकां एक सेल्फ डावट म्हणजे CA अंतू इट इज टेकन इट इज गिवन. आनीक कसं म्हळ्यार आमगेले सिनियर्स क्वॉलिफाय जाताची आमी जायनाची त्या एक जेलसी म्हणची न्ही बैन सुरू येता ॲक्च्युअली पुरा जाणाक. सो त्या सेल्फ डावट और त्या एक फेज कशें ओवरकम करचें म्हूण ॲक्च्युअली त्या मुमेंटान तुमी गेला अनुमान तशिलो पुरा जाणाक रायट टायमार रायट तुमकां मेळटा तें तुमी वेट करका पेशन्स आरी तूं वाजी तुगेलें आतां कसं वाजूचें मात्र. सो तूं वाजून तुगेल्या मे अटेम्प्टा कसं तें बरें मागीर देवाल वेर सोडी म्हणून. सो when the time is right everything will fall in place. सो तुम्ही म्हळ्यार प्रकार तुमकां फर्स्ट ग्रुपान तूं FR आनी ऑडिटींग म्हणजे एज पर यू इज द वन बिगेस्ट हर्डल म्हणून बिगेस्ट हर्डल. बट FR यू कॅन स्कोर. ऑडिटान तुमकां कसं बरोवचें म्हणून कळना. एग्जामान तुमकां क्वेश्चन कसं दिता तुमी कसं बरयता त्याचे शितांत फर्स्ट ऑफ ऑल त्या कळल्यार तुमकां ऑडिटींग टर्मिनॉलॉजी पुरा कळका. सो तुमगेल प्रकार 8 सब्जेक्टांतू म्हळ्यार फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुपांतू अशें टफेस्ट सब्जेक्ट अशें इजिएस्ट सब्जेक्ट खंयचे आनी ताजे स्ट्रॅटर्जी तुमी कशी फॉर्म्युलेट केले. ॲक्च्युअली म्हाका इनडायरेक्ट टॅक्सेस आनी डायरेक्ट टॅक्सेशन लायक जाता आशिल्लें ग्रुप 2 SCMP एक कशी वाजूची म्हणून कळनाशिल्लें. इता म्हळ्यार त्या वेळी आतां थियरी सब्जेक्ट करून कसं निमगेता म्हणून कळना तांगेला तें कशी टॅकल त्या ताका हांव एक ऑनलायन क्लासीस घेतल्या. ओके तांगेले फास्ट ट्रॅक बॅच हांव घेवन ऑलमोस्ट तांगेले क्वेश्चन बँक पुरा केला. ताजे निमित्त म्हाका एक 40 मार्क्स येवचे तितले एक होल्ड तांतू मेळ्ळा. मागीर विंगडान तूं इलेक्टीव आनी वरल 2 सब्जेक्टान हांव टॅकल करून त्या ग्रुप क्लियर केल्ले. ओके ओके आतां तुमी म्हणलें एक ऑनलायन क्लास म्हणून सांगून हे सोन तुमी विंगड कोचिंग म्हळ्यार एज यू टोल्ड रेफर्ड बाय मी बाय नागभूषण सर फॉर ऑडिट एंड ऑल्सो गुड मेंटर म्हणून त्या सोन भितर विंगड करीन जो मेंटरशीप और कोचिंग घेतला की एंड ऑल्सो तुमगेल्या ऑनलायन आनी CA तूं कोचिंगाचें म्हत्व कसं जालें म्हणून तुमगेले प्रकार. ॲक्च्युअली ऑनलायन कोचिंग घेतल्यार तुमी डे टू डे वर्क केल्यार क्लासेस पळोवन डिफरन्स कसो येना. तुमी ऑफलायन गेल्यार ऑनलायन गेल्यार ॲक्च्युअली तुमी कशी ते सॉल्व करताचे आनी कशी रिटेन करता संतोश आनी खाली क्लास कंप्लीट केला पावना तुमी ते वर्कआउट करता दिवसाची हांव ते करता आशिल्लो ॲक्च्युअली त्या निमित्त म्हाका हेल्प केलो मस्त. ओके मेन आतां ऑनलायन घेतलें म्हणया मेन कसं म्हळ्यार डिजिटल स्क्रीन्स म्हळ्यार आज कालांत सोशल मिडिया मस्त विद्यार्थी तांकां मस्त स्टुडंट्स आसा तांकां एक ऑब्स्टेकल काडचें न्ही म्हळ्यार इंस्टाग्राम रिल्स आसच्या पुरो जावं कसले एक वॉट्सॅप मेसेज आसच्या पुरो फेसबूक आसच्या पुरो त्या ऑब्स्टेकल्स तुमी तुमगे स्टडीसा वेळार कशी फेस केल्ले कशी ओवरकम केले. ॲक्च्युअली कसं म्हणल्यार हांव लॅपटॉपार इन्स्टॉल केलेलो पुरो क्लासीस. सो इंस्टाग्राम आनी वॉट्सॅप तांतू येना ॲक्च्युअली. सो क्लासीस मात पडत आशिल्लो मागीर म्हाका फ्री मेळचे दिवसा 1 घंटो म्हणटाना इंस्टाग्राम वॉट्सॅप त्या पुरा पडत आशिल्लो त्या सोन हांव खंयचे त्या सोनाची म्हाका वाजूक जायना.
तशी हांव त्या ओटू करता आशिल्लो केन्ना. ओके, म्हळ्यार एक दिसा इतले आवर्स म्हणून स्टिप्युलेट केलेलं की ना म्हाका मन मेळ्ळो टायमार त्या हांव इंस्टाग्राम म्हाका बोर वाजून बोर येताना इंस्टाग्राम रिल्स पळयत आशिल्लो. मागीर तशी वाजयत आशिल्ले. ओके ओके, हॅबिच्युएट जायना अशें कसं करता आशिल्ले तुमी, बट त्या एडिक्शन अवॉयड करच्याक? तशी कांय करना हांव, बट म्हाका दिवसा म्हगेलो टार्गेट अचीव येता आशिल्लो. ओके, सो 10 to 12 hours. 10 to 12 hours तांतूं म्हगेलो कसो वाजूक आसा तें पुरो करता आशिल्लो. एक वेळ कसं जाता म्हळ्यार मोस्ट ऑफ द टायम्स तुमकां त्यातले एक दिसा इतलें शिकूंक म्हण लागता जो ह्या एग्जामाक इतली रिवायज जावंक म्हणून. वेन यू डू नॉट अचीव दॅट तुमकां एक स्ट्रेस म्हणून फील जाता, और तुमकां एक मेंटल ब्लॉकेड जो अचीव जाय न्ही म्हणून सांग, रायट? सो त्या वेळार ते सेल्फ डावट तुमी कशी पार केल्ले म्हणून सांग. एक्चुअली म्हगेल्या सिनियर्सा पुरो रेफर करता आशिल्लो. तशी तुमगेल्या 5 म्हयन्यान तसो एक फेस गॅरंटी येता. सो तुमकां वाजून एक दिवस तुमकां टार्गेट मीट करूं येना, तेतून तुमकां तुमगेलो वयर मस्त गोप येता. म्हळ्यार ही कन्नेड येतरो पुरो तुमकां कित्ता जायना हें आमगे म्हगेल पुरो जनान म्हगेल पशी वीक आशिल्ले जनान केला हें म्हाका कित्ता जायना म्हूण तें एक फिलींग येता. तेतून अन्नाले उरलोचे सिनियराले उरलोचे पुरो टिप्स घेवन ओवरकम करून वाजयत आशिल्लो आपूण. सो तें एक हेल्प जालें म्हाका मस्त. म्हळ्यार सीक फॉर एम्पॅथीक बेसिकली. ओके, एट द सेम टायम तुमी स्टडी लिवा वेळार जो तुमगेलो ओवरऑल शिकची जर्नी 3-4-5 वर्सांत तुमी कसले अदर दॅन एकेडमिक्स, अदर दॅन तुमगेलें शिकवण कसले विंगड एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सोशल गॅदरिंग कसले केलेलं की? एक्चुअली हांव स्कूलिंग तुलान क्रिकेट आनी तुमगेलो वॉलीबॉल आनी कॅरम चेस त्या पुरो केलो आशिल्लो. मागीर कॉलेज आसतना आमकां फ्री पिरियड आसता आशिल्ले. सो एक दिवसान आमगेलो कॉमर्स म्हणल्यार तुमकां गोत आसा दिवसा एक 2-3 फ्री पिरियड पुणी आसता. बंक मारून आमी आमगेले ग्रावंड आशिल्लो व्हड ते आमी क्रिकेट खेळच्या पुरो वता आशिल्ले. विकेट पुरो आमगेल्या कॉलेजान आसता त्या उगोर आमी काडूं दवरून पुरो खेळूं. मागीर सांजे म्हणटान ते आमी रिटर्न आमगेल्या घरा येवचे आशिल्ले खेळूं. सो दिवसा एक 2-3 hours आमी क्रिकेट खेळटा आशिल्ले ग्रावंडांत. सो PUC नंतर आमकां CA कोर्सा विशयी उलोवच्याक किरण वसन सर आयलो आमगेल्या कॉलेजान. सो ते तुलान म्हाका ते CAचे विशय कळ्ळो, CA म्हळ्यार कसो जाल्यार म्हणून. मागीर हांगा येताना कळ्ळें कशी म्हणून. सो तुमी हांगा म्हळ्यार आर्टिकलशिपा म्हणून सांगून. सो तुमी कॉलेज म्हणटाना यू मीन तुमगेलें विवेकानंद PU कॉलेज. तुमी डिग्री म्हळ्यार BCom कोर्स कसले तुमी कर न्ही. सो म्हगेलो क्वेश्चन कसो म्हळ्यार BCom म्हणजे CA करिक्युलमाक अगत्यवा और तज्जे इफेक्ट ऑन CA कितले कोर्क की नाका म्हणून तुगेलो अभिप्राय कसो? एक्चुअली हांव CA फावंडेशन जेतरी ग्रूप 1 इंटरमिडिएट बरयलेलो. सो त्या हांव ग्रूप वायज दिलेलो. सो ग्रूप 1 इंटरमिडिएट बरोवन म्हाका एक भंय आशिल्लें ग्रूप 1 क्लियर जायनाका हांव कसो करचें म्हणून. तेन्ना हांव अन्नाला निमगेलो कसो करचें अन्ना म्हणून. ताण अन्नान म्हणलें कसो म्हळ्यार तूं BCom वच 1 वर्स मागीर पळया कसो म्हणून रिजल्ट तर पळया म्हणून. तशी BCoमाक 1 वर्स रजिस्टर केल्लो आमगेल्या विवेकानंद डिग्री कॉलेजाक. सो थंय वचून आमगेल्या BCom अर्द म्हणटाना आमगेलो इंटरमिडिएट फर्स्ट ग्रूप रिजल्ट आयला 255 मार्क्स आयले म्हाका तांतूं. सो त्या तरी कसं करचें म्हणून मनार आयलें. सोडची की नाका की त्या वेळी म्हगेलो 3 म्हयने BCom आशिल्लो की अन्नान म्हणलें तें 1 वर्स कंप्लीट करी म्हणून. तें कंप्लीट करून मागीर हांव इंटरमिडिएट ग्रूप 2 वाजून स्टार्ट केलो. त्या वेळी हांव तशी वाजून क्लियर केलो. मागीर म्हाका आर्टिकलशिपाक गौतम सरान रेफरन्स आयलो. सो थंय वचून हांव आनी आणू ते सराल ऑफिसार वचून उरलो. मागीर हांव म्हगेल्या हुबलींत ओरिएंटेशन करून मागीर जॉइन जालो सराल ऑफिस. सो 3 years हांव आर्टिकलशीप सराल ऑफिसा करून एक लायक एक्सपिरियन्स आयलो म्हणजे. सो तुमी म्हणच्या बेजिकली BCom कॅन बी अ बॅकअप, बट एक वेळ तुमगेलो फोकस शिफ्ट जाता तरी वय हांव तांतूं चमको. तुमी रेफरन्स सराल रेफरन्स म्हळ्यार हांगा तुमी जगन्नाथ कामत सर तशीच गौतम सर सिनियर पार्टनर. सो आर्टिकलशिपा वेळार तुमगेल्या एक्सपिरियन्सीस तुमगेलें एक्सपोजर आनी तुमगेलें लर्निंग्स तशेंची त्या तुमी कशी तुमगेले शिकवणी एप्लाय केल्ल्या तशेंची तांगेले अंडर म्हळ्यार जगन्नाथ कामत सर आसा पुरो तुमी म्हणल्यार मागीर गौतम सर आसा पुरो तांगेले गायडन्स आनी मोटिवेशन हाजे बग्गे कसले शेअर करो. एक्चुअली गौतम सर आनी कार्तिकेय सर म्हळ्यार एक अण्ण म्हणयात. म्हळ्यार तांणी सर सोणू तांणी क्लोज चेड आमगेले अशें.
म्हळ्यार आमकां आउटसायड ऑडिट परवरतना बॉन्डच चडटनी मागीर ऑडिटींग तांगेलें कामय आमी टायमार करताशिल्ले आमी आनी सर सो लायक शिकूंक मेळटाय म्हळ्यार आउटसायड तुमकां ऑडिट मेळ्ळार सराल हांगा सो लायक सराल क्लायंट्स आसाचे सो तांगेले पुरा हँडल करूंक लायक तांगेले मॅन्युफॅक्चरींग एंटिटीज त्या पुरा म्हाका मेळ्ळा सो लायक एक्सपिरियन्स म्हण येता सराल ऑफिस. एग्जामा कशी कनेक्ट केले एग्जामान तुमकां पेपर 7 आनी पेपर 8 केलो टॉपिक्स म्हण आमी क्लायंटाचे खंयचे केस येताना ते आमी रेफर करताशिल्ले आमगेल्या वेबसायटा वचून पुरा इन्कम टॅक्स पोर्टल थंय वचून आमी थोडे सेक्शन्स पुरो तेयची जाताशिल्ले TDS त्या पुरा म्हाका वाजयतून तितली कश्ट येयनी केलो णव टॉपिक्स हांव त्या 5 म्हयन्यांत कवर करपाक जाल्ला सो विंगड फायनल विंगड सब्जेक्ट पुरो नवो आसता तुमगेला फिनान्शियल रिपोर्टींग मागीर कॉर्पोरेट लॉस मागीर तुमगेला SFM त्या पुरा काही कवर जायना त्या तुमी वाजूक येता ऑडिटींग मागीर तुमगेले ग्रूप 2 आशिल्ले सब्जेक्ट्स केलो कवर जाता तशी म्हाका त्या फायनल वाजूक थोडे हेल्प येयलो. तशीच इत म्हळ्यार हांवय M जगन्नाथ कामत सराल अंडर आर्टिकलशीप गेलो तुकून म्हाका कार्तिकेय सर आसा बरो गौतम सर आसा बरो जगन्नाथ कामत सर आसा बरो हांगेले म्हाका पर्सनल गायडन्स दिल्लो आसा तुमकां तुमगेल CA फायनल क्लियर करूंक तांगेल गायडन्स आनी मोटिवेशन म्हाका कसलें सांगूस म्हणून. एक्चुअली जगन्नाथ सर कंडपट्टे मोटिवेट करता आमकां फायनल्स वाजूक पुरा आनी डेयली निमगेत आमकां कितले वाजून जाल्ले म्हळ्यार तांगेले कामा वट्ट त्या वेळी निमगीत आशिल्ले येवन केन्नाय तशी कोणें म्हाका निमगी न्ही एक्चुअली म्हळ्यार घरान तूं आनो निमगी नाशिल्लो तूं पास जालो पोर मारे म्हणटा तशिल्लो बट सर रेग्युलर निमगीत आशिल्लो. दॅट डेफिनेटली हांव त्या पर्सनली वॉच करता थंय दाखोवच कन्सर्न नाका. ओके तशी आनी तूं ह्या विशयार मुखार तुमगेल्या लायफान ऑर स्पेसिफिकली तुमगेल्या CA जर्नीन तुमकां आशिल्लो तूं बिगेस्ट चियर लिडर म्हळ्यार कोणें आसा की आसा म्हणून जाल्यार कोण आनी कसलें चियर लिडर मागीर आनो म्हण येता हांव इता म्हळ्यार अन्नान अचीव केलें तितलें कोणें करनी एक्चुअली म्हळ्यार सान एजार तो लायक व्यार पुरो कोर न्हू लायक बिजनेस बिल्ड कोर न्हू तांगेले पार्टनर्स आलो सो लायक तांकां मोटिवेशन म्हूण हांव धरता इता म्हळ्यार CA फिल्डान तूं कांय अचिवमेंट करता म्हूण ना अन्नान खाली BCom कोर न्हू तांगेले व्यार बिल्डअप कोर न्हू आतां एक लायक नांव हाडलेलें फर्म म्हण येता. गुड. आतां तुमी म्हातारा जावन आशिल्ले कित्याक अचिवमेंट केलेलो आसा तुमी आनी मुखार तुमगेले जुनियर्स डेफिनेटली CA फायनलिस्ट जावन आशिल्ले तांणी CA फायनल नेक्स्ट येवचे नोव्हेंबर 2023 बरोवचे आसात सो CA फायनल रिगार्डींग ऑर तांचे प्रिपरेशन रिगार्डींग तुमगेले कसले एक 3 इम्पॉर्टंट टिप्स कसले आसा म्हणजे सांग. एक्चुअली हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार तुमी CA फायनल वाजयतना सरावंडिंग्स पुरा इग्नोर करायचे कोण कसं म्हणता तुगेले कितले अटेम्प्ट्स जाल्ले त्या पुरा तुमी आयकुनच केन्नी तुमी तुमगेले इतले वाजून पास जावचे मात्यार आसूं का तुमगेले मागीर तुमी त्या कितले ग्रूप वायज सब्जेक्ट कितले टायमार कवर करचे त्या पळयाचे सुरेख म्हळ्यार डिवायड करायचे ग्रूप वायज तुमी नंबर ऑफ डेसान त्या तुमकां एक हेल्प येता हांव म्हणचे. हांव निमगेले तसले क्वेश्चन CA फायनलिस्टाक आतां नेक्स्ट मस्त टिनेजर्स आसतात म्हळ्यार आतां पदवी पुरो कॉलेज ऑर आतां न्ही डिग्री जावन येतले हू आर इंट्रस्टेड टू कम इन टू CA येवका म्हणून म्हळ्यार ताणें CA फावंडेशन बरोवक सो आनी मुखार वयले तांगेले सगळे CA जर्नीक तांणी कशी एप्रोच करता तांणी CA सगळे जर्नी कसं एक्सपेक्ट करता म्हणून सांगून तुमगेले कसं एडवायस. एक्चुअली CA कोर्सा जॉईन जावचे फुडें तुमी ब्रीफ एनालिसीस करता म्हाका कितले अटेम्प्टार म्हगेले जाता आनी म्हगेले आनी येवची न्यू सिलेबसा बगे पुरा इन्फॉर्मेशन घेवका सीदा कोण सांगली म्हूण येवनच जा मागीर येवन सर्कलार कसं अशें म्हळ्यार विंगड ऑप्शन ना तुमकां तें सोडूंकय ना वाजूकय ना जाता एक्चुअली म्हळ्यार त्या फिलींग एक्चुअली येता पुरा जनाक येता 5 वर्सांत म्हगेले आतां तें जत्व म्हणून त्या एक थिंक करता सुरू येवचे फुडें मागीर विंगड तुमगेले CA येवका म्हूण ना विंगड मस्त आसता करूंक इंजिनियरींग कर येता मागीर तुमगेले डॉक्टर्स लायक जाताचे त्या पुरा तुमी एनालिस करून जॉईन जावका म्हणचे. ओके गुड. सो तुमी म्हणल्यार म्हणके एनालिसीस करता म्हणून आनी मुखार वयले येवचे त्या न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशन ऑर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रकार जावचे न्यू सिलेबस आयिल्लो आसात रिसेंट वय 1 म्हयने फुडें लॉन्च जाल्लो आसा हाजे बगे आनी मुखार वयले येवचे स्टुडंट्सांक तुमगेलो कसो अभिप्राय. एक्चुअली तंतू
चेंजेस म्हणून काय जायनी ॲक्च्युली. ओके. तुमगेला इन बिटवीन आर्टिकलशिप एक 4 एग्जाम दिवक आसता. सो त्या एक तुम्ही प्रिपेर जावन आसू का. मागीर हांव म्हणजे कसं म्हणल्यार तुमगेला स्टडी अवर्स आर्टिकलशिपा टायमार कशी तुम्ही सेट करचे त्यावे इम्पॉर्टंट म्हणून हांव लेखता. इथं म्हणल्यार पुरा तुम्ही 5 महिन्यार वाजिल्ला रे कष्ट जाता. इन बिटवीन तुम्ही थोडे वाजिल्ला रे. आर्टिकलशिप आतां सपोज 9 to 5 आसला रे, 5 to 8 5 to 6 तुमकां घरा येवचा टायम जाता ट्रान्सपोर्टेशनार. मागीर 6 to 9 बनताना थोडे पुणी तुम्ही रेफर केला रे. आनी कसं म्हळ्यार 2 years नंतर 1 वर्स एग्जामा लिव मेळटा तुमकां. म्हळ्यार CA फायनल्स बरोवच्या पुरा त्या म्हणजे एक तुमकां एक लायक टायम येता 1 वर्सार तुम्ही रिवायज करून बरोवचे पुरा. सो इट्स ऑन अ पॉझिटिव्ह साईड. वय इट्स ऑन अ बेटर साईड. ओके. सो आनी मुखार वयली आतां तुमी CA जाल्यार आनी मुखार वयली तुमच्या जिवनांतू तुमी कसले जो पर्सनल ऑर प्रोफेशनल ऑर एकेडमीक एस्पिरेशन्स दवरलास वा ते कसले आसा म्हण जाल्यार तुमी शेअर कर. ॲक्च्युली हांव म्हाका अन्नान आनीक डिग्री करी म्हणलें तुमकां जावका जाल्यार तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हणलें अन्नान. सो आतां हांव कामाक एप्लाय करूं पळयत आसा. कॅम्पस प्लेसमेंट आमकां परा ऑगस्टान स्टार्ट जाता. सो ताका परा रेजिस्ट्रेशन करून हांव दवरलां आतां कॅम्पस ICA कॅम्पस प्लेसमेंट. सो ताका प्रिपेर जाता हांव ऑलरेडी. सो कॅम्पस म्हणल्यार एक 2 वर्स एक्सपिरियन्स घेवन तशें करया म्हूण आसा. सो options open but at the same time trying for a job and also thinking about doing a degree course. उत्तम विचारू. तुम्ही आजी तुमगेला CA कंप्लीट केलेलं आसा, तुमगेला आर्टिकलशिप केलेलं आसा, तुमगेला आतां थंय केलेलं पुरा जर्नीक आज एक CA म्हणलेलं एक म्हात्तर जावन एक डिग्री मेळ्ळा आसा. तुम्ही आज जमगेल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीच्या ऑडियन्स एट लार्ज कसले एक मेसेज दिवचे आसा म्हण जाल्यार दिवका म्हण विनंती करून. ॲक्च्युली CA येताना CA येवचे फुडें हांव तितले काही पंक्च्युअलिटी नाशिल्ले. क्लासीस बंक करचे त्या पुरो आशिल्ले मागीर जेवून. मागीर तुमगेले CA येताना म्हाका हांव डेयली म्हगेलें काम टायमार करूं स्टार्ट केलें. आनी सर मोटिवेट करता आशिल्लो म्हाका टायमार जावका काम पुरो म्हणून डेयली रिमायंडर करता आशिल्लो. ताजे निमित्त म्हगेलें एक पंक्च्युअलिटी डेवलप जालें. मागीर डिसिप्लीन आहे लायफान. डेयली 10 to 12 hours म्हळ्यार काम करचे एक कॅपेसिटी CAंतू येयला म्हाका. मागीर 23 years नंतर म्हाका काम करता रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवका म्हणून आज ह्या एजार म्हाका करेक्ट जावन CA डिग्री मेळून कळलं म्हाका ॲक्च्युली. नातल्यार गंमत करचे पिशी खेळचे पुरो आशिल्ली. खंडित अमरनाथ, तुम्ही म्हणलेला प्रत्येक विषय हांव सत्य और आय कॅन वॉच फॉर इट म्हण येता. तुम्ही त्या रिमायंडरा विशय म्हणटात म्हाका एक उडगास येयला. जगन्नाथ कामत सरान म्हाका पर्सनली सकाळी 5 गंटे उठयली तशीची सरा मेसेज घालून सांगिल्ले तशी पर्सनल घेतिल्ली आसा. आनी CA म्हणलेलं एक कोर्स एक मनशाक डिसिप्लीन और एक ट्रॅकार हाडटा म्हणजे एक पॉयंट मस्त सत्य. आजी हें CA साधक म्हणलेलं तसल्या कार्यक्रमांतू CA अमरनाथ कुडवा N आनी येवन मस्त हॉनेस्ट आनी कॅन्डिड रितीरी तांगेल्या प्रश्नाक हांगा एक विवरण दिलेलं आसा. हांव विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन तुमकां धन्यवाद अर्पण करता. विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलाका हांव थँक्यू म्हणटा. आनी श्रीयुत गोकुल पै तांकां म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलाका थँक्यू म्हणून म्हाका सांग. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीच्या समस्त दर्शक वृंदाक हांव CAG गोकुल पै म्हगेले धन्यवाद अर्पण करता.